आज सकाळ दुखून मना एक नमने बेजार बा. कसं करू म्हणून कळताना सकाळी मग सुरेखाला गुल्लचकत आणि एक नमन बेजार धरले सीधा हॉटला येऊन सोडलं. कसं की अब्बा, कसं की जीवा एक नमने तळमळत तसं अक्क फोन करचवे. फोन केल्यारी ती वे मागीर कसं रडल्यारी ನಕ ನಕ ಮಿಗೆಲ್ ಮೂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ದತ್ತ ಅನಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ದವನತ್ತ ನಕ ನಕ फोन करचे नका. मैनाता ये मैनाता कसन आलोचन करतस रे तू. आता हांवें फोन कर न्ही जाल्यार कश्टाची इतले दीस जाल्यार हे मैनाताक एक फोन करचे दाय न्ही वे विशय हाका गोत नाशी आसत वे खंयकी बायलेल परदावन हो आस अक्क कसन जाल्यार इदा हो कितले जाल्यार बेजार कोण घेवो म्हाका कितें कोण म्हणून तो बसला की हो म्हणून अक्क लेखतस की कसन की फोन करया म्हळ्यार म्हाका उल्लोचें धैर्य ना. फोन कर न्ही जाल्यार चूक येतात की म्हणून कसं करका म्हणून कळतना म्हाका. तुका तवळ दुखून आपयतस मरे हा हो म्हणचे जायना रे मैनाता. तवळ दुखून पळयतस हांव कसं की आलोचन कोण बसला कसन दल रे तुका. काल घरान पळयलें रे त्या मने गलाट कोण घाल्लो म्हाका हळे मन पुरा सांगले रे जाल्यार हांव उलोवचें ये न्ही तुमगेल मदेन तू पाय कसं म्हण तुगे लागी हांग उलयल्यार सई म्हणून कसं दल्ला पुता कसं कश आलोचन करतस. कसं म्हण सांगचें ना अक्क ते कितले बेचार रस की मग ते फोन करचे काय नाही सोडचे काय नाही कसं करका म्हणून कळतना ना. फोन केलवे पकने तीन रडता उरलेल्या रे मागीर म्हाका तडसून घेवचें जायना. आतां हांव फोन कर नाशिन उत्तर आपलवे पळे इतले दीस जाले एक फोन केल की पळ हाणे म्हणून ती लागते की म्हणून मिगेल मनान तू कसन कोरका म्हणून कळतना ना. आमगेल सुरेख पळयल्यार हांव कसने उरले न्ही म्हणटा ही पळयल्यार ही सुरेखान अशी उलयल्ले म्हणटा कसन विषय म्हणून कळतना ना कसन करचें म्हणून म्हाका कळतना. अयो घर मळमगिरी ह्या पुरा आसिलेच रे मैनाता तुमची वनमालाक एक फोन करून उरलय पळोवया. तुगे अक्कले फोन कितकी फोन घ्या रे. होय ना अक्कलेच फोन कसं करचें ना उरलोच की सोडचें हांवें. अयो त्या मने फोन रिंग जातस तू आलोचन करता बसला मरे उरलय रे ती काय दुसरी वे तुगे लाक्क नो मारया उरलय कसने दायना कष्ट कसने ती उलयल्या री हांव उलयता. हॅलो अक्का तू आराम वे. मैनाता तू कसने कामा गडबिडी रस रे एक काम करता हांव कडेर करता रे. ना अक्का तसल कसने काम ना गिराकी कोणे ना ती हांव भायर येवन बसला. कसन विषय अक्का. नाही आराम रस म्हणता आणि कसले कशी तडसून तडसून उलयतस एक नमने भिल्लेल म्हणकेस मरे कोणाक भितस सुरेखंदावो कसने भिवेला की तुका. अयो ना ना तशी कसने ना अक्का हांव आरामार उलयतस. हांव तुगेल बग्गेची आलोचन करता आशिल्लो कसं की अशी प्रौढ आसतले चिके बेजार जाल्ले तितलेच गो अक्का काय ना. तू आराम नव्हे. हो तो मिगेल ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ करतसील म्हळ्यारी तुका विषय कन्ना गेला नव्हे तू अशी उलच पडला रे अर्ध विषय मात्र कळला पूर्ती विषय कळली की म्हणून ते तुका सांगचे का तिरी हांव फोन केलेल रे. अक्का तू कसन उलयत म्हणून म्हाका कळतना ताचपशी पुढे हांव तुगेल्याक सॉरी निमगून घेतको अक्का. मुगेल सुरेखन कसं की तोंड चुकून उरलो नाशा पुरो तुका बेजार करचे उद्देश तिगेल मनान तर खंडीत आसना गो कसं की तिने उलयला बेजार कोण घे नाको अक्का पळय हे खंयचे विशय म्हाका गोतू नाशिल्ले त्या मुमेंटांत हांव आशिल जाल्यार तिका समो पडोंक घालतशिलो म्हाका विशयूय गोत ना गो पयर तितले कळलेले
समज ओर केला तिका समज ओर केला ती तश कसने उरले नी म्हण सांगतस तू सांग का तू सांग सत्य कसं म्हण सांग तीन तुक दवो मस्त बेजार केल की गो कसं केलती ನೇರ जाऊन तुका जोर केल की कशी गो ಅಯ್ಯೋ 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 ಮಾರಯ್ಯ ಎಕ್ಕೂಸಂತ ಕಿತ್ಲು ಉಲೈತ್ರೆ ತೂ ಕಸನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾರೆ ಹಂಗ ಬದ ಸಂಕಮಳರಿ ಚೂಕಿ ಕೆಳಲ್ ಹಾವ್ರೆ ಮಾರಯ್ಯ ತೀನೆ ತುಳಸಿ ಲಗಿ ಕಸಂಕಿ ಉಲೈತ ಸಿಲ್ಕೈರೆ ತಿಗೆಲ್ ಸನ್ಪಣೆ ವಿಷಯ ಪುರ ते हाव मक्क तीन उल्लेल म्हणू हाव चुकी लेक्किल्रे हाव चुकी लेक्किल मात्र नाही मारया होडेट वटकेल्ले हाव वचून वचून ते बेबी मैयेले सांगले थई दुकून तिगे लक्क कोचून सगळे गावाक कळतशके दलते आता ते विषय वापस मिगे लगी येईल रे ते कोण केकली सुंदरी म्हणस के मू तुमगेल घरा काम आहेत काही पडाय तिने आणि कोणाला की सांगलं काही तशी ಒಟ್ಟು गामपुरा प्रचार दावनु वापस ते कंच वट्टे तुमगेल घरा येईल पडा विषयो हा उलेल विषयो त्यांची वापस तेच वट्टे री मागशी येऊन मिगेले घरा येऊन पाऊल रे चोकी मिगेले रे महिनाता हाव कसे की एक लेकले ते कसे की दल रे आसरे देवा वाईट गडी कसे की उलेले बेजार कोर नक्रे हो होईवे अಕ್ಕ ಅಬ್ಬ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದಲ್ಗೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲೆ ಮಕ್ 2-3 ದಿವಸಕ್ಕೂ ಮತ್ತೇನ್ कीड सोडलेल म्हणकिदल्लेलगो घरान बरी गलाट करतसील हाव अब्बा तू कसंकी ऐकलवे असगो सोडगो हाड ना अंत तू खुशेरस नवे तितलं पूर मका हो खुशेरस म्हणरी पुरा समजल की म्हणून असो देव होड राखले नवे अय्यप्पा देवा अनेक विषय रे महिनाता कोण की कसं की मळमून सांगून होतो घरात तो गलाट करच्या नजेसील रे सुरेखाक तो मस्त सवल खैमू रे कोण तुका सुरेखन फोन कोण सांगिल्वे हे पुरा नाही रे मारया सुरेखन कसने संगनी मका अम्मन सांगिल रे मागिरी सुरेखा वचून जोर कोरनक मारया अम्मन फोन केल मका कसले गोपुता बेजार रसिली म्हणून मागीर हांव अशी मका ऐकलेल प्रसंगले रे पडले रे सुरेख ते लगी असेल के फोन घेऊन पुरा क्लियर केल रे हाव तुळसी लगी मिगेल सनपणे विषय प्र उलयतसिली हो नेम प्रमळली मक्क तेदना भारी बेजार दल रे थो हाव इतली होडिदवनु इतली सान विषयक इतली होडेक ರಂಪ ಕೆಲ್ಮು म्हणू मिगेलवेर मक भारी बेजार दल रे नलरी सुरेखस पळायत भारी चांगी रे भारी चांगी तीची मग समाधान केल्ली गोतस्वे मागीर हांव तेत्तेच उलयता म्हण सांगून विषय कशी बदलायसिल्ली गोतस्वे भारी खुशी दल रे मैनाता कसने दवो तू तिका कसने सौ नक रे हे म्हण नाही रे कंचे विषय दवो विषय कसन किती म्हण कळनशी एकदम मुडच्या नजरे अम्मन मग सांगलं रे तू सुरेखाक भारी प्रसवल खै नवे घरा दुखून बाहेर गेलत म्हण प्रसंगल खै मुरे अशेनी म्हणच्या नजरे नागो अक्का ते कोप्पा जाळ्यारी कसं की उरलेल गो तुक बेजार केला तू भारी बेजार रस्सा म्हण ऐकल नाही गो मग एकदम मेरवाल गो ते कोप तिचेर कळ्ळ हांवें ना तू कसने मना होर नाका हांव तिक समाधान करता आमगेल सुरेखाक समाधान करचे कांय कष्ट ना गो कसने एक कापड हाण दिल्यारी ना घ्या म्हण दूड दिला पुर गो ती खुशेरी पुरा विसन सोडता ओटू पुरा समाधान दल नाही गो अक्का आनी कांय बेजार ना नवे हा तितले नाही गो तू कसने कष्ट असले सांगून घे गो अक्का आम्ही एकले जाऊ गो काय तू हे कर नका मागश नका कसन विषय असल्यारी सांग मी गेले की यो 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 कितली उलयत रे तू एकदम इतली उलयले रे हांव खंयच्याक म्हण उत्तर दिवचे रे तू सुरेखाक समाधान करचे कडेन आलोचन करी मिगेल हेच्यान काणका हांव पळयता भारी खुशेर आसा जेवणाक तोंदर ना उंगले तोंदर ना आनी हन्नी म्हाका चंद कोण पळोवंक घेता ती आनी पळोवंक घेनाशी प्राय दल मागीर बामणाक बायलेल वेर मोग चड काय रे कसले म्हळ्यार तांकां बायल सोडला विंगड गती ना ना रे आत पुढे म्हणके कोपची गिपची कसने ना रे कंकी एक चूर कोपता ती सोडी त्या लक्का ना रे तू खुशेरस नवे अक्का आत मग समाधान दल्ली गो आणि चरडू कसं करतसे ती चरडू पुरा आराम असत रे
विश्वनाथ कॉलेज चमकला विनूता हंगा ट्युशन गेल्ले आराम आसती आणि माई मावपुरा मामूली रे आसिलेंची एक 4 दीस समजतती 4 दीस हुशार ना गलाट करचे त्यापर आसिलेंच रे आता चढ माती करडुकोन घेत ना हमें निगेल काम करता वत्ता पुरसोतर मिळवे बाहेर कैदा वॉकिंग आवत रे अब्बा घरात इतलं काम करून आणि वॉकिंग आवत्वे 10वी येतगो अक्का तू ಜೀವನ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೈತ್ರೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ದವಕದಲ್ಲ ರೀ ಅಮ್ಮಿಗ ಸನೆಪುಣಿ ಕೊರ್ಕರೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಖತಿರ್ ಥೋಡೆ ಟೈಮ್ ದವರ್ಗೆ ಅವಕ ಅತ್ತ ಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳುಂಗ್ ಎತ್ಲ ಪಡೆ ಅತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತ ಸಿಲ್ಪುಣಿ ರಕ್ಕುಂಗ್ ಅವಕ ಮಣು भारी खुशी गो अक्का तू अशी पॉझिटिव्ह जाऊन नवे म्हाका भारी खुशी जाल्ले दायत गो अक्का हावनी येता फोन दवरता ಹಾ ದಾಯ್ತ್ರೆ ಆಜಿ घरा वत्तना सुरेख कसनेपुणी होरी ते दायत गो अक्का थँक्स गो अना अक्कक कसने बेजार नाखे विषय कसं म्हणून कळले खे त्या कसन म्हळ्यारी म्हाका पुरा विषय कळला रे हळे मन पुरा सांगला सुरेखान तुळशीला कसंकी उलयलेले हिन कसंकी लेक्किले त्यांची पुरा होड रामायण कारण विषय पुरा कळ्ळे आणि तू एक समाधान दिलं न्हू मारया तितले पूर म्हाका हा तू पुरा विषय ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ आणि म्हाका कसले सांगनी इत्याक सांगनी म्हळ्यारी वनमालान सांगिल्के हावांची महिनाता फोन कोण उलयता म्हणून तकाचे आम्ही कोणे तुक सांगचे येनी जाल्यारी सुरेख पाप काली सांगच्या येयली तितले भितरी तू एक होड रामायण कोण सोडलं मो होय ना हांव भारी चूक केल काली तिचेर असेल कोपो बाबाल वेर कळले आता भारी बेजार जातस पदना पज्जा म्हाका एक 4 प्लेट गोली भजे पार्सल दवका असेल मो हा एक 10 मिनिट कोण दिता पीठ आणि पुरा रेडी अस एक थोडे वेळ हांव तोळ दिता आणि पिया भोजो कणगा भोजो अशी कसने असले री ते एक 2 प्लेट दी येती आणि गोडशी कसन अस हा गोडशे हेच रे रवे उंड केला आणि उಬ್ಬಟ್ಟಿ अस आत्तितलेच केलेले हुन उಬ್ಬಟ್ಟಿ अस होतवे हो उಬ್ಬಟ್ಟಿ नियसवे दायत उಬ್ಬಟ್ಟಿ एक 10 पार्सल कराती आज तुमगेल घरान तो कसन विशेष रे किशोरा विशेष काय ना पदना पज्जा आमगेल घराक सोयीर येतसती सडनली सोयीर येतसती तशी जावनो अम्मन म्हाका पेटयले अना तू हंग किशोरा लगुलयतस हांव आत्ता भितर वचून पुरा पॅक करून घेवन येता तू केकले का कष्ट दत्रे महिनाता हांवें येत रे हे नाकना तू हंग बैस हांव पट्ट वचून येता हय तुमकां पिया बजो कणगा बजो आनी उಬ್ಬಟ್ಟಿ पुरा दाय की आत्ता हे येती खंय मेळटा गो तसवे आमगेल प्रपंचन तशे पदना पज्जल हॉटलान तो येताना एक लाईक शेअर सबस्क्राईब करच्याक विसर नाका ती तें आम्ही आनी तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती धन्यवाद